भार आहे की बीजेपी किंवा काँग्रेसचे नवीन लोक त्या तुमचं स्टँड किती आहे? सध्या आमचं स्टँड आसा गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेस अलायन्स इज ऑन द वे जावपाचें आसा. सो टील 23rd वी कम टू नो फायनल देन ओनली आफ्टर दॅट वी कॅन टॉक अबाउट. पण सध्या द अलायन्स टर्म्स आर इन प्रोसेस. द डिस्कशन इज इन प्रोसेस. म्हाका आतां बीजेपीन वयता म्हणटा ते सगळे हे पोट गजाली ते आतां कोण कोण कितें चालू आसा. काल पयर म्हाका आमकां आम आदमी येवन मेळ्ळे आनी कोण येवन मेळ्ळे ते आतां हे प्रत्येक आमदाराच्या बद्दल हे आसा. आनी फॉर द फर्स्ट टायम इवन आय एम सरप्रायज. पयलीं इलेक्शन आमी पळयलीं पण पयलीं इलेक्शनाची फॉर 5-6 months कॅन्डिडेट्स आनी हे सगळे डिसायडेड आसताले. पार्टी डिसायडेड आसताली. आतांच ह्याच इलेक्शनाक देर इज लॉट ऑफ अनसर्टनिटी. तुम्ही जर पळयात इवन स्थापीत कोण राजकारणी सुद्धा आसा हांगा सामको प्रस्थापीत राजकारणी आसा. इवन ही इज अनसर्टन फ्रॉम वीच पार्टी इज गोइंग टू कंटेस्ट द अपकमिंग इलेक्शन्स. तर अशी स्थिती जावन आसा. हितून खुबसो आउटर फोर्सीस सुद्धा आसा. काल हांव एक पळयता जाल्यार काल कोणी फेक हेजेर एक पोस्ट केला. मातसो प्रायम टीव्ही वचून ताका एक लूक दिला आनी घातला की हांव तेंच्या दारार आसा म्हणून. तशें सो बट जर युती जाली गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि काँग्रेसीची जाल्यार तुमी काँग्रेस आता आसा न्हू आमी आसा न्हू गोवा कंटिन्युअसली आस्किंग मी अबाउट खंयचे पार्टी येतले खंयचे पार्टी येतले. एकूय चॅनलान म्हाका अजून आमकां अजून आमची हे करूंक ना तोखणाय करूंक ना की वी आर द ओनली पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी वीच इज नॉट स्प्लिटेड वीच हॅव स्टक टुगेदर. सगळे बरोबर रावले आसा. सगळ्यो पार्ट्यो फुटल्या फक्त गोवा फॉरवर्ड पार्टी एकूच फुटोंक ना. तेची तोखणाय मिडियाच्या थ्रू सुद्दां आमची तोखणाय जावपाक जाय. दीस वन मॅसेज शूड गो टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑर द नेक्स्ट कोण कितें जातलें वेन यू गेट इलेक्टेड ऑन वन पार्टी सीट शूड स्टीक विथ दॅट पार्टी अँड रिस्पेक्ट द मॅन्डेट.